Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सरकाराच्या भितर जे करप्शन चल्लेलें आहा, सरकाराच्या मंत्र्यांच्या उर्वी ज्यो वाईट गोष्टी चल्लेल्यो आहा, तेचेर जे करप्शना बद्दल लोक आयुक्तान निवाडे दिवन आयदर ACBन नाजाल्यार CBIन सुद्दां हाजेर चवकशी करचे अशें सरकाराक निर्देश दिल्ले आहा. हांव खास करून म्हाका पुराय गॅरंटी आहा की गोंयचो मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वो ह्या लोकांचेर केन्नाच एक्शन घेवचो ना. तेजेर प्रायम मिनिस्टर 2 ऑक्टोबर मेरेन दखल घेतलो आनी ह्या गोंयच्या राजकारणातली घाण जी आहा, दुसऱ्या भायरसून हाडून घाण जी भरलेली आहा भारतीय जनता पार्टीन, ती साफ स्वच्छ भारत हांच्या निमतान साफ करतलो ही आस बाळगिता. आनी हांव हें पत्र ऑलरेडी हांवें सेंड केलें प्रायम मिनिस्टराक बाय पोस्ट. हांव हें प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयता जे लोक आयुक्तान हांगासर नमूद केल्ले त्या बेसीसचेर. त्यांचे खूपशे वर्सां जालेली गांवाची विलेजर म्हजे ते गांवकार मंडळी आपली घरां बांदून गांवांत रावताले. तर म्हाकाय दिसलें की तेंची घरां तेंच्या नांवार जावची, तेंची पोरसूं कितें पिकयता उत्पन्न ते तेंच्या नांवार जावचें. ह्या हितून हे पयले कडेन आमचो हेतू काय नासलो की तेंची घरां, ते घरा सायडीन तेंची पोरसां आहात ती तेंच्या नांवार हांवें फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिल्ली आहात. आनी म्हाका दिसता एका घरान 2 भाव आहात किंवा 4 भाव आहात किंवा 3 भाव आहात, प्रत्येकान जरी वेगवेगळी घरां बांदिली आहात जाल्यार ते प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या नांवार हांवें करून दिल्ले आहात. तुम्ही त्यांच्या वचून जाणून घेऊ शकता. आता फूल गांवाची करतलो हांव. अशें दिसता तुमकां कांयच तेंचे जाल्ल्या एक 2-3 थोडे सायनीक लागून उरल्या तो नेक्स्ट ठिकाण जातले आनी हेजे पयलीं जाल्ल्या म्हणजे स्टेप बाय स्टेप जशें मामलेदार आपयता. कारण हांगा मदीं कोवीड आसल्या कारणान मार्च टू आतां मेरेन 4-5 म्हयने तेंचे वेस्ट जाले, 5-6 म्हयने. ताका लागून तांकां थोडे डिले जाले आनी खुबशे फावटी अशें जाता की तांकां मामलेदार अवेलेबल नासल्या कारणान 1-2 वलतां मारची पडटा आनी परत टायम तेंचो वेस्टूय जाता. तेन्ना तितके सडसडीत जातले आनी फास्ट जातले तितके बेगीन लोक सगळे क्लियर सोंपतले, म्हणजे सगळ्यांची सेल डिटेल लागून सोंपतली. म्हाका दिसता तेंच्या मामलेदारान तांकां बरो टायम दिवन एकाच दिसा सगळ्यांक आपोवन जाता तितके सडसडीत काम करपाचें. कारण हांव प्रत्येक टायमाक अवेलेबल आहा. जेन्ना हांगा ती आसाम काडटा तेन्ना हांव येवन सिग्नेचर मारून वयता. सो ओल्ड प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडा ही बिल्डींग तिस्कार आसा, फोंडा तिस्कार. सो ही बिल्डींग बरेच वर्स बंद आशिल्ली आनी ती रिनोवेट करपाक महत्वाचें आमचें जें योगदान आसा तें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मिस्टर MLA गोविंद गावडे, चेअरपर्सन फोंडा चेअरपर्सन, ऑल्सो द डेप्युटी कलेक्टर, द PWD स्टाफ आनी लोकल MLA रविनायक ह्यांनी जे आमकां खूबशे प्रोत्साहन दिलें आनी हांगा सहकार्य केलें म्हणून ही एकदम थोड्याशा कालावधीन ही बिल्डींग आतां आमी सुरू केल्या. आनी हांगा आमचे इम्युनायझेशन सर्विसेस, TB आनी लेप्रोसिटी सर्विसेस, तशेंच आमचे जे सॅनिटरी इन्स्पेक्टराचे जे फील्ड विजिट्स आसा ते वर्क जे आसा ते आमी हांगाच्यान सुरू करतले. सो आय थँक फ्रॉम इवन DHS has given us the full cooperation to start these services as soon as possible during this COVID pandemic. So I thank all of you for your kind support and cooperation. की इतल्या थोड्याशा कालावधीन इन कोवीड पॅन्डेमीक आमी इसेन्शियल सर्विसेस PHC फोंडा त्यांनी नॉनस्टॉप चालू दवरल्या आनी अशीच चालू दवरतली. सो आमकां तुमचें सहकार्य चालू उरतलें. सो आय थँक फ्रॉम बिहाफ ऑफ PHC फोंडा एंड माय स्टाफ. थँक्यू सो मच. पडला याच्यात अशें कितें दुर्घटना घडलेली आसा काय कितें? दोन गाडी पडला मला एकदा एकदा बोलेरो का महाराष्ट्र गाडी पडलेली, एकदा मोटरसायकल पडलेली. ओके, काल का पयर हांगा एकदा एकटो पडलो. बरें. जाले 2 दीस. अजून सरकारान तेजेर काय हे करूंक ना. ते वाडलो म्हणतो त्यांच्यानी ॲक्शन घेवंक ना. पेडणे ITI टू पेडणे बाजार या वाठारान जे वयताना एक ल्हानशे घाट मेळटा. त्या घाटान सायडीक ते प्रोटेक्शन वॉल ना, थंयसर गाडी केव्हाय खाला वचूं शकता. त्या खातीर सरकारान हेचेर लक्ष दिवन हांगा कितें तरी करचें अशें लोकांची मागणी आसा.